बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की किलकारियां। जल्माक येवपी चली काय चलो हे समजून घेवपा विशीं अमृतसरात पंजाबात 1974 वर्सा सावन चांचण्यो सुरू जाल्यो। जल्माक येवपी भुरगें हें चली म्हूण समजलें जाल्यार ताची हत्या करपाक सुरू जाली। आवयच्या पोटानूच ताका मारून उडोवपाक लागले आनी त्या उपरांत देशभरांत जेंडर टेस्ट सुरू जाले। हो रोग सगळो देशभर पातळ्ळो। पंजाबात हरियाणात मोठ्या प्रमाणात एबॉर्शनां जावपाक लागली। त्या खातीर भारत सरकारान 2009 वर्सा 24 जानेराक सेव गर्ल चायल्ड डे म्हणून जाहीर केलो। आता ही परिस्थिती कित्याक उद्भवली हे समजून घेऊया। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन। तो म्हाका एक सांगा की आता वो सेव गर्ल चायल्ड वो कॉन्सेप्ट येवपा खातीर अशी कितें गरज पडली की पयलीं अशें कितें जातालें? प्रॉब्लेम आतां अशें जाला की रेशियो ऑफ मेल्स टू फिमेल्स वो रेशियो ऑफ मेल्स वाडला, फिमेल्स कमी जाल्या। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, इंडिया, ऑल कंट्रीज स्टार्टिंग फायंडींग आउट कितें प्रॉब्लेम जाला, खंय हे गर्ल रेशियो कित्याक कमी जाला तो। आनी तांकां कळून चल्लें की इंडियन फॉर एग्जाम्पल एका वर्साक युनिसेफाच्या रेकॉर्डा प्रमाणे 7,50,000 फिमेल फिटोसाइड्स जाता, म्हणजे बेबी भितरल्या भितर काडून उडयतात बिफोर द चायल्ड इज बॉर्न। हे ऑफिशियल फिगर वॉट इज गिवन बाय युनिसेफ इटसेल्फ। एंड इफ दिस इज अ फिगर तितकीच मेल वाडले न्हू त्या प्रोपोर्शनान एका वर्साक। सो नॅचरली फिमेल पॉप्युलेशन कमी जावंक लागले आनी जर अशेंच फिमेल पॉप्युलेशन कमी जायत इट इज गोइंग टू बी अ बिग क्रिमिनल थिंग वीच वील कम अप इन द वर्ल्ड। वन मेजर रिजन जे आमी आयडेंटिफाय करून क्लियर करपाक जाय, समज डॉरी सिस्टम आमची वीच इज एक्झिस्टिंग इन इंडिया, इट इज अ पेरिनियल प्रॉब्लेम। एका भुरग्या एका फॅमिलीन जर 4 भुरगीं जालीं, चलयो जाल्यो, कितें बापूय करतलो तो, खंयसून पयशे हाडटलो डॉवरीक फारीक करपाक? सो ही बिकम सामको क्रिपल जाता, काबार जाता तो हे डावरी फारीक करता म्हणसर। ही डावरी शूड गो। एज्युकेशनल लेवल भुरग्याची कमी आसता, कित्याक अशें दिसता की चली भुरगें म्हणजे तेणी घरांचें काम करप, जेवण करप, हें करप, एज्युकेशन दिना। जो पर्यंत चली एज्युकेट जायना तो पर्यंत स्वताक ती पळयना आनी फुडलें फ्युचर तिचो ब्लँक जाता। तिसरें प्रॉब्लेम जाता वाय दीस प्रोग्राम इज कमिंग अप इज मेनली daughters are not given prominence by parents. It is a male oriented or male dominant society. So चल्याकूच सगळ्यांत व्हडलो इम्पॉर्टन्स येता। चली जाली की सगळे जाण खूब फावट तोंड वांकडे करता, पण कर्स अशी म्हणिना, पण तोंड तरी वांकडे करूं शकतात। पण आमच्या गोंयांत ही गोश्ट प्राउडली सांगू शकता आसा, पण खुबशा प्रमाणान कमी। इट इज आयडियल टू बी फ्रँक, चलयेक खुबशें शिक्षण दिल्लें बरें, तिका फुडें धाडलेली बरी, फुडल्या शिक्षणान तिका अपग्रेड करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। दोतोर ज्या आतां एक संवसारान आमी दादले उत्पन्न जाल्यार ते एक बायले पासूनच जाल्या, परते आमचें कुटुंब फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां बायलेचीच गरज आसता। इतलें जावन सुद्दां हें डिस्क्रिमिनेशन फक्त डावरी आनी ह्याच लागून काय आनी कितें कारण आसा? एक तरेचे आमचे जे हे आसा एथिक्स, आमचे फॅमिली एथिक्स जे आसा, दीज आर रॉंग फॅमिली एथिक्स आमच्या हेच्या प्रमाणे। आनी आमच्या हितून तकलेन घातलां की चलो जालो की तो आवय बापायक व्हडलो जालो की पळयतलो, हें मेन कारण। फुडें कोण आसा आदार? आवय बापूय म्हातारो जालो, कोण आसा? तूं आतां बारीक पळय, चली खंय पावूंक ना। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पाटील मिसेस, ती प्रेजिडेंट जाली ऑफ इंडिया, नॉट अ स्मॉल थिंग। इंदिरा गांधी वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुषमा स्वराज BJP, वन ऑफ द बेस्ट स्पोक्समॅन ऑफ BJP।
आनी अशे कितकेशे स्पोर्ट्सान तूं पळयत जाल्यार कितके सायना मिर्झा म्हणटे नेहल सेहवाल आनी कितके जे वयर सरलेले आसा PT उषा ही नांवां काडीत जाल्यार आमचे स्पोर्टान सुद्दां इतके लोक यू टेक एनी कॉर्पोरेट ऑफिसीस ऑल फिमेल्स आर ऑन द टॉप. You take, forget about this, you take results of students, 12th standard result or career courses result. Females are always in the front. चलो जावप हातून कितें तरी एक रिजन आसा. जावं कितें म्हणून एक मेडिकल कितें आसा म्हज्या हाच्या प्रमाणे एक मेल आसता त्याच्या आंगान XY क्रोमोझोम्स आसता, एक फिमेल आसता तिच्या आंगान XX म्हणून क्रोमोझोम आसता. क्रोमोझोम म्हणजे एक थ्रेड लायक वस्तू. आमच्या प्रत्येक आमचे सगळे बॉडी आसा ताका सेल युनिट म्हणटा आमी, ताका सेल म्हणटा आमी. तो युनिट इन द सेल देर इज वॉट इज कॉल्ड न्यूक्लियस आनी न्यूक्लियसा भितर एक थ्रेड कशें आसता आनी ताका आमी म्हणटा क्रोमोझोम. आनी हे क्रोमोझोमाचेर आमची सिस्टम बॉडीची, आमचे चलप भोंवप, आमचे डिस्कशनां, आमची इंटेलेक्च्युअल पावर, आमचे सगळे ते हेचेर एका हेचेर आसता DNAचेर. आनी हे DNA जे आसता इट इज ऑल इन दॅट क्रोमोझोम. आनी आमचे जेन्ना आमच्या आंगान 46 क्रोमोझोम आसतात, 44 ऑटोसोमस आनी ते डिफरंट क्रोमोझोम वीच प्रिपेर्स अवर बॉडी आनी 2 सेक्स क्रोमोझोम आसतात. जशें सांगलें XX म्हणजे फिमेल, XY म्हणजे मेल. जेन्ना बायलेचो आनी दादल्याचो संबंद येता तेन्ना स्पर्मान जे XY क्रोमोझोम आसता ते XXाक मेळटात. डिविजन जाता तेन्ना जेन्ना X मेलाचो जर X फिमेलाक जॉयन जालो जाल्यार चली जाता आनी Y मेलाचो जर X फिमेलाक जॉयन जालो तर चलो जाता. सो एक्चुअली खरें म्हणचें जाल्यार चलो चली जावप हें चलयेचेर आसना, हें चल्याचेरूच आसता. कित्याक प्रिडॉमिनंटली तेचे XY क्रोमोझोम जे आसता तेच डिसायड करता चलो काय चली जातलें. दीस इज बाय नेचर. समज दोगांयचे सेम क्रोमोझोम आसलेले सगळे चलयेच जावपाचे किंवा दोगांयचे XY आसले सगळे चलेच जावपाचे. सो देवांचे जे आमकां देणगी दिल्ली आसा XY आनी XX हें एक तरेचें अनबिलिवेबल गणित कोणाकूच सुटपाचें ना. तुका खरें म्हणचें जाल्यार आमच्या इतक्या वर्साच्या एक्सपिरियन्सान म्हाज्यान म्हणूं येता की चड करून हांवें पळयले ते थोड्यो म्हज्या रुमांनी अजून सुद्दां म्हाका याद जाता. हे रूम नंबर 10 एक बायल डिलिव्हरी जाली. शी इज हर 3rd डॉटर. ती घरा वचपाक तयार ना की आपल्याक हें तापयतले आतां सगळे. घोव पळोवंक येना, माय पळोवंक येना आनी अशे रिलेटीव येना, सगळे जाण पयस रावल्या. ती रडत रावता. पूण हांवें विचारलें कितें प्रॉब्लेम जाला तुजें? ना म्हणलें आपल्याक भंय दिसता आतां बिकॉज 3री चली जाली. हांव म्हणलें तुजें हिका आपय न्हू, मायक आपय, तुज्या घोवाक आपय. आय वील टॉक टू देम वॉट इज युअर प्रॉब्लेम. आय वील एक्सप्लेन देम, आय वील कॉन्सिल देम. हांव तांकां सांगता बाबा हें कितें प्रॉब्लेम तें. आनी फायनली चली जावप आनी चले जावप हें तुजेर अवलंबून ना, हें ती देवाची देणगी प्रत्येकाक. आनी सो यू शूड एक्सेप्ट इट. कशेंय करून ती सायकीक जाली, तिका ट्रिटमेंट केलें, सगळें करून फायनली शी रिकवर्ड, फॅमिली रिकवर्ड, दे केम बॅक टू टर्म, सगळें एक्सलंट जालें. पूण अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता. एक वायट दिसता जेन्ना पयलीं सुद्दां चली जाली तेन्ना थोडी तोंडां वांकडी करतात. दीस इज अनबिलिवेबल. हांव तांकां विचारता डिलिव्हरी जाता तेन्नाच दोतोर कितें जालां. हांव सरळ चली आसलें जाल्यार पयलींच सांगता तुका चली जाली हांव म्हणून. ती वायटाक जाता. खरीच चली जाल्यार आनी एकदां विचार खरेंच चली जाल्यार आपल्याक घरान सांगलें चलो जातलो. हांव म्हणलें बाय तें गणीत चलना हांगा. चलो जातलो चली जातलो तुज्या हातीन ना, म्हाज्या हातीन ना. इट इज नेचर वीच हॅज फॉर्म. तूं जेन्ना प्रेग्नंट जालें तेन्नाच ठरलें तूं चली काय चलो जातलें तें. सो आयडियली जें जालां तें फर्स्ट तुजें फर्स्ट चायल्ड इज टू बी वेलकम विथ बोथ हँड्स एंड शूड नॉट बी विथ अ फेस असो वायट करून फेस म्हटल्यार करूं नाका. एक शॉर्ट पिरियड जेन्ना ते चली भुरगें व्हडलें जाता आनी तेजें तुमी हें पळयतात उलोवपाचें आनी हें सगळें दिसता अरे वागपाचें तेन्ना बापूय एक बापूय आसा. रिसेंटली ताका जाला. शी हॅज गॉट 1 son 1 daughter एंड दीस केम 1 child डायड इन सम अदर हॉस्पिटल. पयली डिलिव्हरी म्हाजे कडेन जाल्ली, दुसरी म्हाजे कडेन न्ही, तिसरी म्हाजे कडेन ना, चवथेक तो म्हाजे कडेन आयलो. दोतोर म्हणूंक लागलो जाली आमची चूक, आमी खंय पावल्ली, आमी रावनासले त्या खातीर आमी थंय गेल्ली. आय लॉस्ट 1 baby. आतां हें पळय तूं कितें सांबाळ. शी हॅड सम प्रॉब्लेम. डिलिव्हरी जाली
आयज तो मनीस इतको खूश आसा, बिझनेसमॅन, बिग बिझनेसमॅन, सांजची 6 जाली की तो घरा पावता, कित्याक ताका भुरग्या बरोबर आपल्या धाकटे खेळूंक जाय म्हणून. तो जो रातचो पार्टी करतालो, सगळें करतालो, ही हॅज फॉरगॉटन हीज पार्टी. लव फॉर दॅट चायल्ड इज सो मच फॉर हिम. ही सेज आय कांट टेल यू वॉट अ वंडर गर्ल शी इज. मागीर हे अश्यो गोश्टी जाता आमकां. एकदां अश्योय गोश्टी येता की पीपल लव सो मच. एकदां फर्स्ट एक चायल्ड येयलें केन्ना थोडे लोक येता की बाबा आय डोंट वॉन्ट बेबी नाव इमिजिएटली, आमकां कंटिन्यू करपाचें ना, आमचें फायनल स्टेटस बरो ना, आनी चली जायत जाल्यार तितून आनी प्रॉब्लेम जातले. आनी दीस इज कमींग फ्रॉम अ गुड फॅमिली. आय वॉज शॉक्ड. आय सेड वाय यू दीस इज युअर फर्स्ट चायल्ड मरे बाबा, कितें हें करूंक सोदता तूं? आय वील नेवर डू इन माय लायफ. तूं म्हजे कडेन येवं नाका, कितें तुका प्रोसिजर जाय करूं, आय वील नॉट डू इट. यू गो होम. आय नो यू व्हेरी वेल, सो आय वील नॉट टच यू. तुका जाय आनीक 4 दीस विचार कर, म्हजे कडेन यो आनी सांग. तिसरें म्हटलें तुका नाका, म्हाका ते बेबी दी, बॉय दी, कितें आसा तें जाता तें. यू आय वील टेक इट माय सेल्फ. आय वील अडॉप्ट दॅट चायल्ड. I know your child will be a wonder because you are educated, she is educated. It will be a wonder. Why you are, it is first child, it is a treasure for you. Why you are doing this? Has the burgo, to be frank, is a male. आज तर पाप येवन सांगता दुसरं आपण जर कितें चूक करूंक गेल्लो आपण, तुज्या खातीर आपल्याक हो चलो मेळ्ळो, हू इज अ बिग एडवोकेट टुडे इन द फॅमिली, अशें म्हणून. हे दीज आर स्टोरीज वीच आय हॅव कम अक्रॉस इन लायफ. Which I have said, I won't take a credit, but any patient coming to me, I will do counseling. बरे तेंचे कडेन अर्दवर काडटलो. अदर बाकीच्या पेशंटांक जर 5 मिनटां घेता, हे नवे कोण लोक आयले आनी असले कितें विचार घेवन आयले जाल्यार तेंचे कडेन 10 मिनटां 15 मिनटां अर्दवर उलयता, आनीक 4 दिसांनी आपयता, आनीक 4 दिसांनी आपयता. प्रॉपर डिसिजन घेया. तुज्या आवय बापायक डिस्कस करा, नाल्यार बापायक फाल्यां दिसूंक जायना. म्हणजे तो ही मस्ट बी थिंकींग ऑफ बिकमिंग ग्रँडफादर न्हू. तेचे तकलेर कितको हें जातलें, टेन्शन येतलें. हे भुरगे विचार करिना एकदां येतात ना आमकां नाका म्हणून. अशें खुबशें पळयलां हांवें. एंड आय एम हॅपी दॅट सर्टन फॅमिलीज वी हॅव मेड देम हॅपी सो मच इन लायफ दॅट दे डोंट फॉरगेट. तेजे 21वा बर्थडे जालो तेन्ना तेणी पार्टी दिली व्हडली. आय वॉज आस्क्ड टू टॉक ऑन दॅट ओकेजन एंड ही पब्लिकली अनाउन्स्ड की दिस चायल्ड इज नॉट माय चायल्ड, इट इज डॉक्टर्स चायल्ड. He has saved from all that problem. He refused to touch my wife to do anything. He said, no, I don't want to do. And we proceeded and we didn't want to go to anybody than him. We had so much confidence in him. So आपण म्हणटा भुरगें दवरलें, आज हो भुरगो म्हाका मेळ्ळा तो हाच्या खातीर. अशें व्हडले पार्टीन एक हें दिलें, टॉक दिलो तेणी आनी हांवें म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले. So आयच्या दिसाक acceptance of a girl child has improved ratio. I think maybe I would not name, but certain communities or this accept girl child very happily. They say I want a first as a baby girl. Utsali jawab is supposed to be like a Lakshmi तुझ्या घरान येता. It is a goddess of wealth. It is Saraswati तुझ्या घरान येता. The goddess of knowledge and wisdom. अशें तुका दिसता आनी अशें करून ते वेलकम करताले. तूं आमच्या घरान पळय, एक फंक्शन जें जाता बायलां शिवाय फंक्शन जायत ना. कसलोय सण पळय बायलां जायत ते सणां. घरान एक बायल आसप इज लायक इट इज अ सोल ऑफ द हावस. घराचे जीव तो. जर बायल नासत ते घरान, तें घर टोटली एम्प्टी जाता. इट इज ऑल प्रॉब्लेमां आसता. पूण बायल आसत जाल्यार तें घर स्मूथ वता, लायफान बरें काम जाता कितें बायल आसत जाल्यार. दोतोर ओल्ड द एजीस आतां टॅक्नॉलॉजीन सुदारणा जाली, टॅक्निक्स वाडले, त्यो मागीर अल्ट्रासॉनीक आनी सोनोग्राफी जाली. सो हाजेर बॅन घालून हे प्रॉब्लमाचेर कितें कंट्रोल येता जावं? I would say there are a lot of control has come, but still it is not stopped. Lot of control has come because पयलीं गव्हर्मेंट कंट्रोल आसलेलो, PNDT एक्ट म्हणून तयार केल्लें आनी अंडर PNDT एक्ट तूं जे सोनोग्राफी करता ते सगळें तुवें एंटर करूंक जाय आसलेलें आनी थंय बरोवंक जाय तुवें की आय हॅव नॉट डन सेक्स डिटर्मिनेशन अशें म्हणून बरोवचें पडटा. पूण ओवरऑल हेचेर जरी विजिलन्स आसा पण जाय तितकें विजिलन्स ना. आमच्या स्टेटीन गोंयांत तर बरें विजिलन्स आसा, बट सर्टन स्टेट्स इन द नॉर्दर्न सायड, इवन कर्नाटका एंड ऑल, विजिलन्स इज पुअर.